आमच्या वांगडा आसा सध्या शेडेचे झेडपी कॅन्डिडेट आनी सध्याचे वायस प्रेसिडेंट. सर, रिजर्वेशन डिक्लेअर जाल्लें आसा आनी तुमचो जो सीट आसा शेडे कॉन्स्टिट्युएन्सी तर ओपन जाल्लो आसा, कितें सांगून दिसता? म्हाजो सीट ओपन आसा, जनरल आसा. म्हणटकीर आतां टिकेट डिक्लेअर जावपाची आसा. म्हणटा पक्ष कितें डिसायड करतलो, पक्षा बरोबर आमी आसतलोय. आनीक लास्ट टायम पक्षाचे उपकार मानता हांव की पक्षान म्हाका 5 वर्सां लोकांच्या मदीं रावपाक, लोकांचे सेवा करपाक आनी बरी गोश्टी करपाक, थंय बरी काम करपाक म्हाका एकदां 5 वर्सां दिली. आनी आतां पक्ष परत टिकेट डिक्लेअर करपाचो आसा. पक्षा बरोबर आमी आसा. पक्ष कितें करता त्या हेजेर हांव आसतलो. सध्या पक्षाचें म्हणलें जाल्यार पक्ष समज तिकेट दिना जाल्यार तुमी पक्षा वांगडा रावतले काय इंडिपेंडंट? ना, पक्षा बरोबर हांव सदांच आसा आनी पक्षा बरोबरच आसतलो. पक्ष कितें करता त्या बरोबर हांव त्या डिसिजनाच्या हांव पक्षा बरोबर आसतलो. आनी पळोवपाक गेल्यार तुमचे वार्डांत भरपूरशीं कामां जाल्लीं आसा, म्हणून कितें दिसता पार्टी तुमकां तिकेट दितली तुमची कामां पळोवन? पार्टी डिसायड जे पक्ष म्हाका दिसता जी कामां बी पळोवन, जशें परफॉर्मन्स आसा ते पळोवन आपलें डिसिजन घेता. कामां हांवें प्रामाणीकपणान काम जशें करपाक जाय आनी ज्या वाठाराक लोकांनी सांगलें त्या वाठाराक त्यो गोश्टी लोकांक जायो त्यो गोश्टी हांवें दिल्ल्यो आसा. आनीक मॅक्झिमम जे आसा आतां म्हाजी 36 कामां थंय जिल्हा पंचायत म्हणून जालां. आनीक 4 कामाचें आतां उद्घाटन आसा, जातलें काय 4 कामाचें 3 कामाचें काम चालू आसा. ती कामां कंप्लीट जायत जाल्यार कोडा पयलीं हें करपाक मेळटलें, ना जाल्यार म्हणटू इलेक्शन म्हणल्यार ती कंप्लीट जातली. पूण जशें म्हाज्यान करपाक मॅक्झिमम कितलें जाता आनीक जें काम करून लोकांक दिवपाक जातलें तितलें मॅक्झिमम काम केल्लें आसा. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार सध्या तुमचो आमदार सांग, तुमी आमदारा वांगडा 10 वर्सां जावन सतत तेंच्या वांगडा रावलेले आसा. ह्या वर्सा तेंचो तुमकां साथ लागतलो? 100% आमदार म्हाका सदांच तेंचो साथ लाभलो आसा. भारतीय जनता पक्षाचे आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल आनी भारतीय जनता पक्षाचो हांव जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून भारतीय जनता पक्षान आमकां एक कडेन दवरल्लो आसा. आमदार आमचे बरोबर एक कडेन आसा आनी पक्षा खातीर आमी सगळीं मेळोन आमी काम करतात. पक्षाचे जे कॅन्डिडेट आसता त्या खातीर आमी काम करप, निवडून हाडप आनी पक्षाच्या कडल्यान आमी जे आज लोकांक जे कितें दिवपाक मेळटा, आमच्या काम दिवपाक मेळटा तें आमी त्या तरेन काम करतात. आनीक आमदारान म्हाका सदांच सहकार्य केल्लें आसा आनी जी कामां आयज जाल्यात ताका पूर्ण पाठिंबोय दिल्लो आसा आनी फुडाराकय ते तशेंच पाठिंबो दीत आसतले. जर तर टिकेट मेळ्ळी जाल्यार तेंचो आशिर्वाद जायो, तेंचें काम जाय आनी तेंचो पाठिंबो जायो आयज हे सीट निवडून हाडपाक. त्याच बरोबर आमचे कार्यकर्त्याचे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, पंचायत सगळी आनी लोक हेंच्या सहकार्यान जर तर पक्षान म्हाका कन्सिडर केलो आनीक जर तर दिली जाल्यार हे सगळ्याच्या आशिर्वादान आमी फुडें वतले. ज्या दिसा रिजर्वेशन डिक्लेरेशन जालें त्या दिसा अनेक नांवां आयकुपाक येयलीं की BJP तिकेटीचेर रावपाक कोण इच्छूक आसा जावं ओपोजिशन कोण रावपाक आसा. कितें दिसता हें इलेक्शन तुमकां टफ वयता काय इजी आसतलें? तशें टफ आनी इजी अशें हांव कांय म्हणपाक सोदना, कित्याक इलेक्शनाक रावपाक खूब जाण इच्छूक आसताच. पूण आमचें काम जें आसा तें आमी लोकांनी पळयल्लें आसा, लोकां मदीं आमी गेल्ले आसा, निस्वार्थीपणान आयज म्हणल्यार काम केल्लें आसा हांवें. आनीक इतलीं कामां करता आसतना जे म्हाजी हितूंतल्यान न्ही, म्हाका दिसता म्हाजी फक्त हांवें आयडिया दिल्ली आसा लोकांक, अशें ह्या कामाक लोक व्हरोन दाखयताले हांगा कितें करपाक मेळटलें आनी तांकां कितें जाय तें. पूण हांव आयडिया दितालो, लोकां कडल्यान घेतालो आनी ती एक म्हाका दिसता दोनी मिक्सर करून आमी एक बरी लोकां मदीं काम दिल्लें आसा. म्हणटकीर हांवें जें प्रामाणीकपणे म्हाजें काम केल्लें आसा, फुडलो कोणीय कॅन्डिडेट जर तर रावपाक कोणी सोदता जाल्यार हांव तांकां त्या हेजो कांय म्हणपाक आमी शकना, प्रत्येकाची इच्छा आसता. पूण म्हाजें काम घेवन हांव लोकां मुखार वतलों. आपल्याले जे प्रामाणीकपणे हांवें काम केल्लें आसा तेजी म्हाका पावती 100% लोक दितले हें हांव निश्चित धरतां. लास्ट म्हणल्यार जे तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा शेडे, लोकांक कितें सांगपाक सोदता? लोकांक हांव सदांच सांगपाक सोदतां की आमचे कामां कितलींशींच कामां आसा ज्या वाठाराक आमी काम करपाक सोदता, जे लोकांक जाय ती कामां आमी करपाक जाय. आनीक जी कितलींशींच कामां आसा, आमी जे बेजीक जे गोश्टी आसता, आमी सदांच चिल्ड्रन पार्क आमची 3 पंचायत म्हणात, हांवें जेन्ना केलें 3 पंचायतीक आमचे चिल्ड्रन पार्क केली. हांवें मिनी स्पोर्ट्स एरिना केलो ज्या जाग्यार आमी फुटबॉल, क्रिकेट, बॅडमिंटन आनी व्हॉलीबॉल हे सगळी एक जाग्यार येवन खेळपाक शकता. मागीर क्रिकेट प्रॅक्टीस पीच केल्यो, ड्युअल क्रिकेट प्रॅक्टीस पीच, मागीर मॉर्ग दिले आमच्या वाठाराक. अशीं कितलींशींच कामां जी आसा लोकांनी जी सांगली ती त्या तरेन केली. आनी आजून सुद्दां म्हाका लोकांनी थोडीशी गोश्टी दाखोवन दवरल्ली आसा, म्हणटा ह्यो गोश्टी आमी करपाक शकता म्हणून.
जर तर परत एकदा चान्स मेळत जाल्यार त्यो गोष्टी लोकांच्या मना सारक्यो त्यो गोष्टी करून आमी उदरगत करून लोकांक ते दिवन बरी एक सोय आमी दितले अशें हांव लोकांक सांगपाक सोदतां. लोकांनी त्याच बरोबर आमी हांव आज टिकेट जेन्ना डिक्लेअर जाता कोणी आसूं पक्षान डिसिजन घेतले त्या बरोबर आमी आनी लोकांनी रावन आमचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार जे आसा ते निवडून हाडचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.